सोदता आनी वॉर्न करपाक सोदता. डोंट मेक अस टेक लॉ इन आवर ओन हँड्स. हे जे तुम्ही हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे हे कुसलोले नुस्त्या पासून थिंगा ट्रीट कोता वाय इन कुंकोलीम ह्या मंत्र्याक सांगपाक सोदता तुमगे घरा घाला हे प्लांट. तुमकां इतले जरी तर पयशे करपाक जाय आमकां डेव्हलपमेंटाचे आमी आडना पूण हे डेव्हलपमेंट हाडून हे कुसलोले नुस्त्या हाडून हे ओडर पाड घालून गांवचे पीस मातशे पाड करिना. हिंगा सगळे चेअरपर्सन आहे, काउन्सिलर आहे, आमच्या ब्लॉकाचे अध्यक्ष आहे, भवी आहे, सगळे कुंकोळकार आहा. हांव एक 10 दिसाचो अल्टिमेटम बाय द एंड ऑफ दीस मंथ इफ दे डू नॉट विथड्रॉ दीस consent to operate, if investment promotion board does not withdraw the permissions given to this Goan Impacts Private Limited, we will have a massive agitation. And ते agitation law and order problem झाले जाल्यार हो सरकार कारणीभूत. त्या सरकाराक फक्त हे प्रोटेस्टाची भाशा समजता. आयच्या दिसाक हांव पत्र बरयतलो एनवायरमेंट मिनिस्टराक, मुखेलमंत्रीक, गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाक की ह्या म्हयन्या एंडान जरी तर तुमी हे कन्सेंट जरी तर विथड्रॉ करिना आमी गोंयभर लोक हाडून कुंकोळकार हिंगा एजिटेट करतले आनी लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम जरी तर जाल्यार हेका कारणीभूत हो सरकार आनी हो मुखेलमंत्री. कित्याक चड जालें इतले पासेस लोकांचे आसा. हांव जेन्ना आमदार जालो रायट फ्रॉम डे वन आमच्या वाठारांनीचे लोकल लोक इतले इलिगॅलिटी फ्रीडम फायटर आमी कुंकोळकार आनी आमी कोणाकूय सोडपी न्हू. आमी हेच्या पयलीं फर्स्ट कावन्सिलर जाले तेदो ना सर आहलोच फर्स्ट टायम काम करपाक तेदो ना आमी जोकी आलेमा आसतना व्हड मिटींग केल्ली आनी व्हड स्ट्रायक केल्ले. हो आमगेलो थोडो लोक म्हूण समजना काय आमचे हो लोक आसा तेच्यानी आनीचे डबल टिबल हाडपा जाता हो लोक आनी आख्खे कुंकोळकार कितें दाखोवपा जाता. हांव ते दीस हेरींग आसलें पोल्युशन बोर्डाक आनी म्हाका आमचे अवी ते बी म्हणून लागले हे आमच्या आमदारान सांगिल्लें वचपाकूच जाय. तेगे उतरां हांव बोदनापळ्याक गेलो आनी थिंग हांवें पयलें चयल्लें ते आदोगाद कितें उलयताय ते आमकां भोंवन आपली आसल्यो केसी आमकां समजता कितें ते. हांवें पयलें सांगलो एक तेका पासून अवी तेका पासून हे शेकी म्हूण म्हाका दिसता हे तेंगेले पास जाता म्हूण आनी म्हाका खबर नासली पास जाल म्हूण. आतां आमगेले आमदारान सांगिलां तेका खबर आसा तो असेंब्ली दिनी आसा तेणें लोकांक सांगिलां पास जालें. पास जालें जाल्यार पासून आमच्या केप्यां ही पास जालोली केपकारांक वालोर आनी आमी कुंकोळकार फ्रीडम फायटर जावन आमकां वालोर ना. आमी सोडपी न्हू कुंकोळकार. आमी फ्रीडम फायटर म्हूण गेले बिश्टी न्हू आमी पाकल्या नाचयले आनी ह्या भायले हे फॅक्ट्री घालून सोदता पोल्युशनाच्यो आमी सोडपी न्हू. आनी हांव आमचे भाव सगळे भयण्यो आमी सद्दां मुखार आसतली कुंकोळकारान नांव दवरपाक. आनी आतां आमचे वॉर्ड कावन्सिलर आहा लक्ष्मण नायक सर तो सदां म्हणटालो पोल्युशनाचे पयलीं एक फॅक्ट्री येयल्ली त्या मुडाचे पोल्युशना फॅक्ट्रीचे उलयनाय आनी ताका सांगिल्लां कितें आमी सदां उलयताय कोण उलोवपाक लागलो ती आमची पोल्युशन मुळे सगळें पोल्युशन. मर्डर म्हणली सगळी मर्डर एकू मर्डर केली 100 मर्डर केली एकू मर्डर. तशें करून आमचे हे कुंकोळकारांक मर्डर करपा येयले एक घाल मर्डर करपा येयले आनी हेका आमी कुंकोळकाराक रोवपाक आनी आमगे आमदार सगळ्यांगेर मुखार वयतलो आनी तें कांय ना ही कांय न्हू मिटींग हेच्या व्हडली तेदो मागीर कळटलें पुलीस पुसान धाडले आमकां लाठी चार्ज करपाक आनी आमी लाठी चार्ज दिलनाय आमगे आजे पयलीं मनीस आहाय फ्रीडम फायटराचे सांगताय आमकां आमी व्हडली आर्मां बिलनाय न्हू पुर्तुगेजाक आनी आमी कुंकोळकार भिवपी न्हू आनी आमी सदां मुखार आसतले. आनी हांव आमच्या आमदारान सांगिल्लां म्हाका आतां सांगिल्लां तेगे कितें पास जालें आनी हांव अर्जंट मिटींग दवर म्हणून सांगिल्लां कित्याक कोर्टान घालपाक. आनी आखीच आमचे जी एरिया आहा आमगे रस्तो आहा मुन्सिपाल्टीचो ट्रेसपास करतली आमच्या हितूंतल्यान वयता तो रस्तो. आमी पयले गेल्ले आमगे कावन्सिलर गेल्ले आमी ऑब्जेक्शन मागलो तेजेर तेदोन आमी मागीर आदोगाद गाण्याक कोर्टाक गेल्ले. आमी मुन्सिपाल्टी रावल ना तेका वगेर आनी हेच्या मुखार रावपा नाय. तुम्ही पळयतात GNH.